आमची राती काल जी शिरगांव जात्रा आशिल्ली आनी ते शिरगांव जात्रेक जी भयंकर गर्दी आशिल्ली आनी गर्देक भितर ते जे आसा धांवताले आनी कोण वताले ते एकटो म्हणजे सगळे लोक वचपाक दिसता आनी नक्की आमकां हें खबर ना पूण थंय हें जें घडलें काही लोक मेले आमी तांकां हें करता तेजी आत्म्या शांती लागूं अशें मागता काही जाणांची आनी आमच्या हांगा ह्या हॉस्पिटलाक आयडी 3 जाण हांगा हाडलेले आसा ते 3 जाण बरे आसा आनी चडसून बरें जातलें पूण हांव मागता की बाकीचे लोक जे आसा तांकांय देवीन तेंचे आशिर्वाद दिवचो आनी तांकां बरें करचें अशें मागता गोंयच्या सगळ्या लोकांचे वतीन आनी अशेंच लोकांनी एकत्र येवचे आनी एकमेकांक पावचे. गोंयांत पयलेच फावटी असली घटना घडली. हय पयलेच फावटी म्हाका दिसता ते जात्रेक अशें घडलें म्हणजे हांगा शिरगांव आनी आमी केन्ना आयकुना भुरगेपणाचें पूण आयज फस्ट टायम आयकता. आमी लायनी उबे आशिल्ले होमपणां वचपाक तेन्ना वयल्यान झुंडी येयली ती एकटो धरून पडलो सगळे जाण एकामेकाचेर पडत रावले आमचो एकटो डायरेक्ट अशें पोना पडले तेजेर 25 धरून पडले दोग जाण. आतां तुमी तिगूय जाण जे माळशे कुट्टीचे गेल्ले म्हणटा आनी तो हात तुमकां गंगाराम जोरे म्हणटा तो वयर 25 जाण पडले ताका आमी कसोय भायर ओडून काडून बसून काडलो ताका भायर. कशा पद्दतीचो इन्सिडंट आशिल्लो कित्या खातीर अशें जालें म्हणटात? ना फाटल्याच्यान खुल्ले देवणी आशिल्ली त्या कारणामुळे ते खुल्ले ते एकार एक पडत रावले. आतां हो तुमच्या हेजेर कितले जाण पडले म्हणटा हो? 25 जाण सुमार वयर पडले. 25 जाण मागीर तुमी कितें काडलो ताका ओडून तुमी? ओडून काडलो म्हणून मेळ्ळो ना जाल्यार तो वयतलो मागीर तुमी आनी दुसऱ्या हॉस्पिटलान व्हरपाक ना तुमी डायरेक्ट घेवन फोंड्या येयले. आतां दोतोरान कितें सांगलां ताका मार? ताका सांगला पळयता व्हडलो सर्जन डॉक्टर येवपाचो आहा खंय तो येतकीर मागीर सांगता म्हणून सांगला. पण सद्या ओके आहा तो काय क्रिटिकल आहा? पूण पोटान तेगेले मातशे त्रास जाता. आनी तेच्या बरोबर 2 जाण आशिल्ले ते बरे आसा? तूं एक आशिल्लो न्ही? टोटल कितले जाण? 2 जाण आशिल्ले तितूंचे 3 जाण हांगा एकटो घरा कडेन. राती जी जात्रा आशिल्ली लयराई जात्रा आनी तितूर जे 3:30 सुमार जी स्टॅम्पीड जाली आनी जे लोक अकस्मात धांवपा लागले ह्या इन्सिडेंटान 6 जाणांक कितें मरण येयलां आतां पर्यंत आमी आयकता आनी त्याच प्रमाणे खुबशे लोक जे आहा इंजर्ड आहा तितूर काही क्रिटिकलूय आसा. त्याच प्रमाणे जे फोंड्या माळशी कुट्टीच्यान एक 4 जाण भुरगे गेल्ले जे धोंड म्हणून तेंचोय तितूंतलो एक गंगाराम जोरे म्हणटा तो 23 वर्साचो भुरगो असोच पोना पडलो आनी तेज्या वयल्यान जवळ जवळ 25 धोंड पडले आनी तेज्या जो पोना आशिल्लो ताका मरण आयलें. पण हेका जे फ्रेंड्स गेले हेंच्यांनी ताका ओडून काडलो थंयच्यान आनी त्याच प्रमाणे हे तिगूय जाण थंयच्यान आयडीन आयले हांगासर आनी आयडीन तेंच्यांनी आतां सकाळच्यान उपचार घेतलो हांगासर. जाल्यार तांकां थोड्यांक किरकोळ मार लागलेलो आसा एक्सरे बीन काडलेलो आसा आनी त्याच प्रमाणे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हांगचे फोंडेचे आमदार तात्काळीन हांगासर येवन त्यांची खबर घेतलेली आसा तेणी आनी त्यामुळे डॉक्टरांक इन्स्ट्रक्शन दिले आसा की जेंकां समज जर मेजर ट्रिटमेंट जावं कितें गरज आसली ती तेंच्यांनी तांकां दिवची म्हणून. आनी येदी व्हडली स्टॅम्पीड कित्याक लागून जाली आनी कशी जाली अजून कळोंक ना पण दुख्खद अशी घटना घडलेल्या कारणान तांणी सगळ्यांक जावं लोकांक जे क्रिटिकल आहात जावं हे आहा तांकां उपचार करून बरें जावचें अशें म्हणून देवी कडेन मागलेलें आसा. आनी आतां आहा तांकां तिगांकूय हांगासर आयडीन सद्या हांगासर फोंड्या उपचार चालू आसा. पुणेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.